व्हायरोलॉजी लॅब गोंयांत सुरू जाला। 20 सॅम्पलांचे टेस्टिंग जालां। 48 पुण्यात धाडल्यात। ताचेर गोंयच्या कोरोनाचो फुडार। लोक लॉकडावन सोंपिल्ले भशेन पासयेक सुटल्यात। लॉकडावन 14 एप्रिल मेरेन, 31 मार्च न्ही। सरकारी स्टाफाक पगार, स्किमीच्या लावार्थींक पेन्शन टायमार मेळटलें। बँको उक्त्यो दवरूंक सांगल्यात। क्वॉरंटीन केल्ल्या लोकांच्या घराचेर बोर्ड मारूंक सुरवात जाल्या। भायली भाजी, भुसारी माल दुकानांनी पावपाची वेवस्था सुरू जाल्या। मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो। बऱ्याच जणांचो गैरसमज आसा। बरेच जण अननेसेसरी रस्त्याचेर भोंवता आसतना दिसता। म्हाका दिसता तांकां रिलॅक्सेशन फॉर द एमर्जन्सी सर्विसीस ह्यो ज्यो दिल्ल्यो आसा तांच्यांनीच रस्त्याचेर आपल्यो गाडयो घेवन भोंवच्यो बाय मेंटेनिंग द सोशल डिस्टन्सिंग। आमी परत परत सांगता त्या खातीर पुलिसांक कॉपरेट करात। अननेसेसरी रस्त्याचेर भोंवू नाकाच। परत एकदां पुलिसांक आपली कडक एक्शन जी आसा ही ना जाल्यार घेवची पडटली। म्हाका दिसता सगळ्यांनी समजून घेवचें आनी त्याच पद्दतीत आपल्या घरा भायर सरचें। अननेसेसरी गरज नासतना भायर सरचें न्ही। 14 एप्रिल पर्यंत लॉकडावन आसा। 31 तारखे पर्यंत नासलो। परत सांगता हांव, बऱ्याच जणांचो गैरसमज आसा। थोड्या जाणांक खूब दीस घरान रावल्या उपरांत भायर सरून दिसपाक लागला। अजुनूय एक 14 दीस थोडोसो संयम पाळात, लॉकडावन मेंटेन करात। 31 मार्च जाल्या उपरांत सगळ्या बँकेंचें स्मूथ फंक्शनींग जावचें, ओके, हाज्या खातीर ऑलरेडी ऑलमोस्ट नॅशनलायज बँक आनी थोड्योश्यो कॉपरेटीव बँक मिनिमम स्टाफ घेवन आपल्यो बँको ज्यो आसा चलोवच्यो म्हटलेल्यो आसा। गव्हर्मेंटाचो पेमेंट फाल्यां 2 एप्रिलाकूच जातलो आनी तरी सुद्दां सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून सगळ्यांनी आपलो पेमेंट विड्रॉवल आसत किंवा एटीएमाचो यूज करचो किंवा टप्प्या टप्प्यांनी काही लोकांनी यूज करचो। आनी ताका लागूनच आमी थोड्योश्यो कॉपरेटीव सोसायटी ज्यो आसा हांच्यांनी बी ऑपरेट करचें जेणे करून सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन उरतलें। जे करून आमी पळयता की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हाच्या अंतर्गत माननीय पंतप्रधानांनी डिक्लेअर केला पण 27,500 कोटी रुपया हे वेगवेगळ्या सेक्टरांक सिनियर सिटीजन आसतले, विडो आसतले, स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन आसतले, शेतकरी आसतले, देशभरान 27,500 कोटी रुपयाचो बेनिफिट्स फुडल्या 10 ते 15 दिसाच्या भितर वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्या लोकांक हो जावपाचो आसा। आमी ताका लागून इवन दो DSSYचो पेमेंट दिवंक ना ही थोड्या जाणांची आमी थोडोसो जरी होल्ड केल्लो, कारण लॉकडावन पिरियडांत सगळींच रश जावची न्ही, सगळ्या लोकांनी भायर सरचें न्ही म्हणून। पण 5 एप्रिला दीस DSSYचो पेमेंट जातलो आनी 4 दिसां उपरांत म्हणजे 9 एप्रिलाक गृह आधाराचो। आतापर्यंत फॉरेनर्स जवळपास 1200 फॉरेनर्स हे इव्हॅक्युएट जाले आयज पर्यंत, वेगवेगळे जर्मन, रशिया, पोर्तुगाल ह्या कंट्रींतले। फुडल्या 2 ते 3 दिसांत आनीक 1000 फॉरेनर्स जे आसा हे फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर इव्हॅक्युएट जातले। ग्रॉसरीचे ट्रक जे गोंयांत आयले, वीच इज ऑल टुगेदर 374 ट्रक सुमार आयले भितर आयच्या दिसाक। आयच्या काल सकाळच्यान ते आज सांजे पर्यंत 43 ग्रॉसरीचे आशिल्ले, व्हेजिटेबलचे 272 आशिल्ले, फ्रुट्स 31, मिल्क 51 आशिल्ले। हे ट्रक्स जे आसा हे ग्रॉसरीचे ट्रक आयले। पास फॅसिलिटीज लागता व्हेहिकल मुवमेंटा खातीर। तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टराच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना। गोवा ऑनलायन सर्वीस हाच्या अंतर्गत तांकां व्हेहिकल मुवमेंटा खातीर म्हणजे 2 वरां पास जाय आसतात आपल्याक खंयसरूय एका सिटींतल्यान दुसऱ्या सिटीन मेडिसीन परचेस करपा खातीर, जाल्यार आमी सिनियर सिटीजन आसतले, स्पेशल डिसेबल्ड आसतले जाल्यार दे कॅन एप्लाय ऑनलायन आनी तांकां विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम डेट फॉर पर्टिक्युलर अवर्स हे तांकां वेगवेगळ्या तालुक्यांनी पॉप्युलेशन वायज तितके पास दिवपाची सिस्टीम जी आसा ही सिस्टीम आमी ऑलरेडी जी आसा ही आयच्यान चालू जातली। आमी जो क्लिनिनेस एंड सॅनिटेशन ड्रायव्ह घेतला तो 2 एप्रिलच्यान 12 एप्रिल पर्यंत चलतलो। गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ताज्या उपरांत आमचे डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रान्सपोर्ट, ताज्या उपरांत DMA, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ह्या सगळ्या DHS, कदंबा ट्रान्सपोर्ट आनी PWD हांच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सॅनिटेशन ड्रायव्ह फ्रॉम द 2 एप्रिल टू 12 एप्रिल हे सगळे सॅनिटेशन ड्रायव्ह जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चलतलो। ना, सॅनिटेशन जे म्हटलां ते आमी पब्लीक प्लेसींचेर म्हटलां। पब्लीक टॉयलेट्स आसतले, हॉस्पिटल्स आसतली, बस स्टँड आसतले, मार्केट्स आसतली, ह्या जाग्यांचेर सॅनिटेशन करप हे म्हटलेलें आसा। सी फेरर्सचे जे लेटर आसा ते ऑलरेडी आज PMाक ऑलरेडी वयतलें आनी तांचो कन्सर्न आसा। हांव काल पर्सनली उलयलां
पण आज इन डिटेलान आमच्या नंबर्स त्यांचो काही जाणांचो मेळा कितले जाण आसा ते ऑलमोस्ट तांचे म्हणणे 7,000 ते 8,000 ह्या रेंजीन गोवन आसा. तांचे कितें करपाचें हाचें डिसिजन अजून जावंक ना, पण आमी होम मिनिस्ट्रीक आनी पंतप्रधान तांकां दोगांयकूय रिक्वेस्ट केला की आमी सगळी प्रिकॉशन्स ऑलमोस्ट तांकां क्वॉरंटायन करपाची, तांचे पयलीं प्री मेडिकल चॅकअप करपाचें आनी तांकां क्वॉरंटायन करून खंय दवरपाचें हाची सगळी प्रिकॉशन्स आमी घेता म्हणून सांगला. तांकां मिक्सअप पब्लिका बरोबर जावपाक दिवचें ना, तांची सगळी चॅकअप आनी हें करता म्हणून सांगला. कारण ते सगळे हे गोंयकार आसात, ताज्या खातीर ताजी प्रिकॉशन्स जी आसा ती आमी ऑलरेडी घेतलेली आसा. काल आमची पॅथोलॅब लेट सुरू जाली पॅथोलॅबच्या माध्यमांतल्यान, आनी पॅथोलॅबांतले हांगासले रिपोर्ट जे आसा ते काल ऑलमोस्ट 14 सॅम्पल्स हांगासली सगळी नेगेटीव आयली. आतां आमचे कडेन फक्त आमी पुण्याक धरलेली 48 सॅम्पल्स आनी हांगासर जी करपाक घेतला ती 7 सॅम्पल्स एकूच फक्त एवेलेबल आसा. हाज्या व्यतिरिक्त बॅकलॉग सॅम्पलांचो आमच्या कडेन आनीक ना. एकूय सायन्स आनी सिम्पटम्स आसलेलो पेशंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस किंवा GMC हांच्या कडेन अजून आनीक मेळोंक ना. क्वॉरंटायन करून दवरलेल्या पेशंटा पैकी सुद्दां सायन्स सिम्पटम्स अजून कोणाकूच दिसूंक ना. त्या खातीर आमी फक्त ही 48 आनी 7 ही जर सॅम्पल्स नेगेटीव आयली जाल्यार गोवा इज इन सेफ झोन म्हणपाक काय हरकत ना. तेची आमी वाट पळयता. आयज 7 सॅम्पल्स जी आमच्या पॅथोलॅबान आसा ती आनी पुण्याच्यान येवपी 48 सॅम्पलचो रिजल्ट्स हाजेर आमचे फ्युचर जे आसा ते आमचेर डिपेंड आसा. म्हणून दिल्लीत 6 ते 10 मार्च मजगतीं निजामुद्दीन मरकाज अधिवेशनाक वांटेकार जाल्ले तबलीग जमात मुस्लिमांतले कितल्याशाच लोकांक कोरोना बादला. सरकाराचे विजा नेम तशेंच सोशल डिस्टन्सिंगाचे निर्बंध मोडून ही परिशद जाल्ली. परिशदेक मलेशिया, इंडोनेशिया सावन जमाती आयिल्ले हे लोक देशभर पातळ्ळ्यात. तांकां आतां पुलीस सोदतात. दिल्लीत मरकाज हावजांतल्यान सुमार 2,500 तबलिगी मुस्लिमांक ताब्यांत घेतले. गोंयांत 9 जाण सांपडल्यात. तांकां कोरोना बादिल्लो ना, तरी प्रकरण पुलिसांनी आरोग्य खात्या कडेन दिलां. IGP जसपाल सिंग प्रुडंटा कडेन उलयलो. दिल्ली निजामुद्दीनात तबलिगी समाजाची हालींच जाली परिशद देशा खातीर धोक्याची थारल्या. ह्या परिशदेक देश विदेशांतले सुमार 2,500 लोक गेल्ले. आतां एक लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळूंक लागला. कांय जाण सोंपलेय बी. ह्या परिशदेक देशांतल्या प्रत्येक राज्यांतल्यान लोक पाविल्लो म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. सरकारान सगळ्या राज्यांत ह्या लोकांक सोदपाची मोहीम हातांत घेतल्या. खूब जाण मेळ्ळे. तांचे भितर कोरोनाची लक्षणां दिसूंक लागल्या. तांकां क्वॉरंटायन केला. गोंय राज्यानूय अशा लोकांचो सोद घेवप चालू आसा. ह्या परिशदेक गेल्ल्यांनी स्वता जावन फुडें येवचें, हेल्पलायनीचेर कॉल करचो म्हूण सरकारान उलो मारला. पॉजिटिव केसेस आए हैं. टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं. अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं. आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं. केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं. बाकी कई जगहों पर भी अभी और एडिशनल सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है. जहां पर भी ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहां स्टेट्स को हमने नोटिफाई किया है कि वो एक इंटेंसिव ड्राइव लें ताकि सभी कंसर्न जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, उनकी जांच करें, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन करें या उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल में ले जाया जाए. इसी के साथ में 1,800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है. मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है. हे जे तबलीगी हे जे आसात आज हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑलमोस्ट हांवें IGPक सांगलां. तेज्या भायर हांव काही पुलीस स्टेशना कडेन हांवूय पर्सनल उलयलो. ही तबलीगी जमात जी आसा म्हाका दिसता ही देशाक मारक पडलेली आसा.
गोंयांत 15 तारखेच्या उपरांत ह्या जमातींतलो कोणूच मनीस येयल्ली इन्फॉर्मेशन टील नाव ना. सांगून दिलो म्हाका हांवें आयज सांजे IGP कडल्यान पर्सनली प्रत्येक PI कडल्यान रिपोर्ट घे म्हटलां आनी प्रत्येक PI कडल्यान तो रिपोर्ट म्हाका सबमीट कर म्हटलां. नॉट म्हणल्यार अशी इन्फॉर्मेशन नाका. ओवरऑल त्या तबलिगी ज्यो जमाती ह्यो आसात खंय खंय तेंच्यांनी ज्यो तेंच्यो मशिदी आसात एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आसा एकी कडेन तरी 9 जाण भितरूच आसात. 9 जाण अजून भायरूच सरोंक ना खंय थंय. हांव PI कडेन उलयलो. हे खंय ते हे म्हटल्यार गुजरातच्यान येयले, गुजरात केरळ करून आयल्या आनी ते 9 जाण आसा. म्हणजे हे खरें म्हणजे हे घातक आसात. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. असले लोक आसा घातक आसा. आमी गोंयकारां पासून ह्या ज्या तबलिकी जे कोण येयल्ले आसा थंयच्यान तेंच्या पासून आमी सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय. इन्फॉर्मेशन पब्लीक केली ऑफकोर्स हाजी इन्फॉर्मेशन जी आसा हे खंयच्या सेंटराचेर येयल्या पळय न्हू. वेळ पडलो जाल्यार हांव IGP कडेन पयलीं इन्फॉर्मेशन्स घेता आनी हे खंयच्या मस्जीद तेंचे मास खंयसर येयल्ले आसा पळय न्हू हाजी इन्फॉर्मेशन आयज काडटा आनी ते केन्ना येयल्या कितें येयल्या कारण ते इट इज ऑनलायन आसा सगळें हें आसा. आमी व्हेरीफाय करीत आसा. तर खरें म्हणजे हे पनीश जावपाक जाय म्हाका दिसता. पनीश जावप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान फर्मान काडलें तरी हॉर्टिकल्चर आनी भुसारी मालाच्या ट्रेडरांक सप्लायाचो उणाव. गोंया भायल्यान भाजी आनी भुसारी माल हाडपी होलसेलर आनी ट्रेडरांक सध्या अडचण म्हालाच्यो गाडयो आनी कामगारांची. गाडयो लोड अनलोड करूंक कामगार ना, मंडीनी शेतकारय नात. सरकारान आतां ह्या सप्लायर आनी ट्रेडरांची वेवस्था येरादारी खातें आनी लेबर कमिशनरा वरवीं करपाचें थारायलां. तशेंच गोंयांत फळभाजी भुसारी माल घेवन ट्रकाचे ट्रक येतात खरे, मात वतात खंय काय म्हूण सरकार आनी लोकांक प्रस्न. साठेबाजी करतल्यांक आनी म्हाल ट्रान्सपोर्टरांक आतां सरकाराची ट्रक जप्त करपाची शिटकावणी. आयचो धरून 7 दीस जेदे वेळी जे संकट येयलें आहा पळय आनी संकटाच्या माध्यमातून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या बरोबर आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी टोटली 100% क्लोज डावन डिक्लेअर केल्या पासून आज 7 दीस साहजिकच लोकांची खंय तरी भाजीपाल्याची कडधान्याची अडचण आनी ही अडचण जाणून घे आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता हांव 7 दीस सांजच्या टायमार म्हाज्या मतदारसंघात फिरत आसता आनी हे फिरत आसतना अडचणी प्रमाणाची डिफिकल्टी जाणून घेता आनी त्या पद्दतीन भाजीपालो कडधान्य इवन रेशनिंग अश्यो ज्या जाग्यार पुरवठो जावंक ना तेची चवकशी करता आनी दिता. काही वॉलंटियर म्हणजे जवळ जवळ माझे 300 वयर वॉलंटियर 9 आनी माझे एक वर्ग अशे 10 पंचायती 300 वयर वॉलंटियर ऑलरेडी जाल्ले आहात, बऱ्यापैकी काम करतात. दिवाळेन जे पळय लोकांक गरजेच्यो वस्तू पळय ज्यो जायो त्यो आमी आयज सगळ्यांक वाडटा आनी फूल मतदारसंघान वाडटले फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तितून आमचे आयटम सुद्दां सांगता तुका. आमचे आयटम आसतले रायस, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, मागीर टी पावडर, कोकोनट, पोटेटोज, ओनियन, म्हणजे 10 आयटम आसतले. म्हणजे लोकांची तितून गरजी भागोवंक अशें म्हणून आमी आतां केलां. आयज दिवाळे परत सांजचे आमी कुमारजुवा कंटिन्यू आंकडो कंप्लीट केलो आमी. सांतिस्तेय आमचे चालू आसा वांटपाचें. आमी कंटिन्यू सगळ्यांक आतां दितले जे पळय कोणाक ना पळय ते. आनी आमी ते हेजे बी मनीस बी म्हणून पळयना कोणाचे खंयच्या पक्षाचे, काँग्रेस, BJP प्रत्येक मनशाक दिता. हांव घेवन सांगता आमदाराचो भाव काल येयला आनी तो सांगता की ताका 1100 बॅग आसले पळय 25 kg ते म्हणलो तो 2000 सांग ताका गाडयेन बसून घेवन. मनीस सामके इम्पॉर्टंट आसता. सगळे भाव भयण आमची इम्पॉर्टंट आसता. तेजे फुड्यान कॉस्टाचे पयशे भरपूर आहा हेंचे कडेन. कितलेच पयशे आसतले तांकां दानच जाय.
नुस्तें मेळना म्हणून आमकां रिक्वेस्ट केली म्हणून काल आमी ह्या गाडयेचें परमिशन घेतलें आयज आमी हांगा नुस्तें फ्रेश नुस्तें अवेलेबल केलें लोक इतलो हॅप्पी जालो सकाळीं आमी संक गाडी उबी केल्ली आतां म्हाका दिसता 10 वरां जाय दिली सगळ्या लोकांनी आपणाक जाय त्या पद्दतीन जाय तशें बरें बरें फ्रेश नुस्तें वाटे घेतले वाटे कटर हाडलो आमी कटींग करून वाटे करून दिले तांकां तांतयां अवेलेबल केली आमी तांतयां लोकांक मेळपाक लागली सो हांव सगळ्यात पयलीं लोकांचे धन्यवाद मागता की लोकांनी अशें हे सिच्युएशनान आमकां बेर केलें आमकां हेल्प केलो आमच्या वांगडा कॉपरेट केलें खंय थोडे नाराज जाले आसतले हांव तेच्या खातीर माफी मागता हात जोडून खंय तरी आमी चुकले आसतले पण हे सगळ्याची कोण जबाबदार न्हू कारण हे कशें येयले खंयसून येयले कशें जालें तें तुमकां खबर आहा आनी हेचो सुटावत काय ना केन्ना वयतले आमकां खबर ना. कसलें नुस्तें आयलां? हां खंयच्यान आयलां नुस्तें? हां बेतींतल्यान न्ही. तुमी लोकांक कशें सांगतात कशें घेया म्हणून नुस्तें गॅप बीन दवरपाक? हां कितें सांगतालो? हां सगळ्या शॉपाचेर भाजी पावता पण क्वॉन्टिटी कमी येता. क्वॉन्टिटी कमी ऑर्डर आमी दिता इतली पावना सो कस्टमरांक मातशें शॉर्टेज पडटा. आयज भाजी घेवचा हांगा टोमॅटो आमकां 5 ट्रे टोमॅटो घातले आनी 3 पोन्नी कांदे घातले आनी 4 बटाट घातले. बीन्स आमकां 20 किलो येयले. फ्रुट्स नांचे ना फ्रुट्स आमी लोकल हाडटा अजून स्टार्ट जावना. भेंडी आमकां एक 50 किलो घातले 10 किलो घातले. कॅबेज 50 घातले. सकाळी 7:30 स्टार्ट करता शॉप आमी. हय लोक लायनीन केन्ना रावता? लोक अरावंड 6:30 सून 6:30 स्टार्ट जाता अशें लायन पडिल्ले आसता आमी तिका भितर घेता. स्टॉक येयला? स्टॉक येयला भरपूर येता म्हणजे लोकांक पाव ओके. सोमारच्यान गोंयच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान भाजी सप्लाय सुरवात केल्या. सोमार आनी मंगळार तेंचे कडेन तितलो स्टॉक नाशिल्ल्यान सगळ्या आउटलेटांचेर भाजी पाविल्ली नाशिल्ली. आतां बुधवारच्यान तांकां 300 टनाचो सुमार म्हाल येयला आनी तेंची सगळ्या आउटलेटांनी जाय तितली भाजी भरलेली आसा. आनी तेंच्यांनी अशें सांगलां 2 दिसांनी जेन्ना भाजयेचे सुरळीत जातले तेन्ना ते फळां हाडपाक ट्राय करतले. सो लोकांक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान फळां मेळपाक लागतली. पणजेच्यान हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. कोरोनाक लागून उप्राशिल्ले इमर्जन्सी परिस्थिती खातीर गोंयकारांक तात्पुरते पास दिवपाची वेवस्था गोंय सरकारान केल्या. जाणटे, दिव्यांग, नागरीक, गुरवार बायलो आनी हेर मेडिकल इमर्जन्सी खातीर ह्या तात्पुरत्या पासांचो उपेग करूं येता. लागींच वचून येवपाक 2 वरां खातीर हे पास सुरू केल्यात. पास सामान हाडूंक वा ATMांत वचपाकूय वापरूं येतात. पासां खातीर www.goaonline.gov.in ह्या वेबसायटीचेर वचून प्रक्रिया पुराय केली काय पास डावनलोड करूंक मेळटले. निरंकाल दाबाळच्या वानरमाऱ्यांची खबर प्रुडंटाचेर पळयतनाच परत एक फावट गोंयभर सावन तांची मजत करपाक लोक आनी संघटना फुडें सरपाक लागल्यात. वानरमारी समाजाच्या लॉकडावनाक लागून हाल जाल्यात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. गोंयभर लोकांनी तो पळयला. उपरांत कितलेशाच लोकांनी आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभूक फोन करून विचारून वानरमारी लोक रावतात थंय वचून धान्य आनी बाकीचें सामान दिलें.
सरकारानूय प्रतिनिधी धाडून रेशन कार्डा वयल्यान तांकां गाडी धाडून तांची वेवस्था करतले म्हूण कळीत केलां. सो काल आमी प्रुडंट मिडियाचेर जो न्यूज पळयलो खरेंच अशें दिसलें मनाच्यान की ह्या लोकांक हेल्प करपाचें सो दॅट लायक कोणूच हांगर पावना कसली हेल्प जायना. सो आमी रातचे राती फ्रेंड्सांक विचारलें लायक आमी कितें कंट्रिब्यूट करपाक शकता. सो एक बारीक कंट्रिब्युशन घेतलें आनी हांगर हांकां लागून आयली हांगर थोडेशें जे बीन कितें आमचे कडेन दिवपाक जाता हेल्प एक बारीकशी हेल्प करपाक जाता त्या प्रमाणे आमी हेल्प करपाक फुडें सरली आनी हांगर पावली. And these are the 22 families who don't have electricity, who don't even have a proper water supply, who don't even have to say that proper houses. But still there is a hope to live because the media has covered other day that there was no food has been given due to corona, due to the lockdown. So because of that many people have come and we are coming to help them. Today we have given almost 100 kilos of rice. And all that is needed for regular day-to-day we have provided. And thanks to the media and thanks to God for providing. हांव ते सगळे आता 125 किलो तांदूळ, 15 किलो दाळ, 10 लिटर दूध, साखर, चा पावडर, साबण, तांकां गरिबांक कपडे, भुरग्यांक सगळ्यांक ते सगळे घेवन हांव येयला तांकां दिवपा खातीर. अशेंच आता ते विवेकान अशें बरें न्यूज घातलो म्हणून आमकां कळ्ळें की ह्या गांवांत अशें अशें आसा. गोंयान भायर खंय खंय लोक अशे गरीब लोक अशे आसा आनी तांकां जेवण ना खाण ना. निदान तांकां कळोवन ती तरी लोक पावतले तेंचे कडेन की आमच्या सरकारा कडेन सगळ्याच कडेन पळोवंक शकना सरकार. अशें आमी जर फुडें सरून जर हेल्प केलो जाल्यार खूब लोकांक म्हणजे एटलिस्ट तांकां जेवण तरी मेळटलें. एक टायमाचें जेवण तरी तांकां आमी दिवंक शकता. तेन्ना आमच्या रिपोर्टरां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता रिपोर्टरांक की अशें तेंच्यांनी वयचे सगळ्या गांवांनी आनी खंय खंय गरीब लोक आसा खंय आसा ते पळोवचे आनी प्रुडंटाचेर न्यूजार सांगचे आनी लोकांनी तांकां सगळ्या हेल्प करचो. प्रुडंट मिडियान हांगासर येवन ही वानरमारेची जी परिस्थिती आहा ती लोकां मुखार हाडली तशीच सरकारा मुखार हाडली. तेज्या उपरांत जायते लोक आयज सकाळच्यान तांकां मदत करपाक धांवन येयले. म्हाका दिसता सकाळच्यान 3 फॅमिली वास्कोच्यान येवन तांणी डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आहा तांकां एसेन्शियल लागपी गरजो. गव्हर्मेंटाचे मनीस हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगासर येवन गेले आनी तांकां सांगलां की रेशन कार्डां तुमची तयार आसा जाल्यार दवरा आनी त्या रेशन कार्डा मार्फत तांकां हांगासरूच गाडी धाडून तांकां जें रेशन आहा तें उपलब्ध केलें वतलें. बेतोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. God bless you. God bless you. कुठ्ठाळे केळशी मिनी बल्क कॅरियर बोट आयल्या म्हणून लोकांचो बोवाळ पडला. ही बोट खंय 16 जाणांक घेवन आंध्र प्रदेशांतल्यान आयल्या म्हूण कांय सुत्रां सांगतात. गांवांत कशेंच देवपाक दिवचें ना आनी देंवले जाल्यार वगी रावचें ना म्हूण गांवकारांची शिटकावणी. बोटीचो पात्रांव बोट गोंयच्या धक्यार लावंक परवानगी घेता म्हूण पुलीस सांगतात. हे हुंयसान आंध्र प्रदेशांसान येयला हुंयसान येयले एक कोण परमिशन दिलें एक भोंवपाक
आनी कोणें ऑथॉरिटी दिल्या, कॅप्टन ऑफ पोर्टान ऑथॉरिटी दिल्या कोणें दिल्या तें आमी नकळो, पूण ती इतली लोकांक रिस्क आसून देखून हे बोटी परमिशन दिवप बी म्हणल्यार तें सारकें न्हू, हें रॉंग. आमी रिस्क दिवंक शकना, आमी कशी दवरून दिना ही बोट, आनी ही बोट हांगा पावली कशी? आमी आमचे लोक तांकां घरा भितर राय म्हूण सांगताय, आनी हे कोणी येयले आनी ते हिंगा देंवली जाल्या पासून ते रस्त्यार भोंवता ते कोणा खबर ते खंयचे येयले आनी खंय कितें घेवन कोणा खबर ना. आमी ते हांगा देंवपा दिवपा न्हय आमच्या गांवांत. तांकां परमिशन कोण दिलां कितें दिलां कांयच खबर ना. आनी जर हे कोणा मनीस कामां आसा कितें आसा कोणी आसा तांकां हांगा देंवयले जाल्यार गांवचे लोक ओगी रावपाना. हांगसर लॉकडावन म्हणल्यार मागीर काय लॉ एंड ऑर्डर हातीन येतलो मागीर हांगा गांवचे लोक एकट्याक जावन. सद्या कोरोना व्हायरस हो जो स्प्रेड जाल्लो आसा आनी सरकारान तांकां ही अलाउड भितर कशी केली हे मोठो प्रश्न आसा. आनी तितूनचे जर कोणी जर हे आसा जाल्यार ते सगळे आमच्या हितून स्प्रेड जातलो. सद्या ही ती केळशी ते सायडीच्यान आसा ते उणीर पार्क करपाक सोदताले, आमचे लोक एकठांय जाले तेंच्यांनी बोवाळ केलो म्हणून तेंच्यान वचून ही आमी सरकारान मागता की ही बार जी दिल्ली आसा ती जातली शक्यतो तेणी ती देवपाचें ना आनी हांगसरल्यान ही बोट खंय बार्ज ओनर्स असोसिएशनाचो आदलो अध्यक्ष अतुल जाधवाची. ही बोट मँगलोर ते जयगड चलताली. आतां लॉकडावन आशिल्ल्यान परत गोंयांत हाडल्या. भलायकी खात्याक कळोवन क्रू मेंबराची सारकी तपासणी करून बोट रासय लायतले म्हूण जाधव सांगता. See, we are the owners of the vessel Kinship Modesty, which has come in Goa, which is repaired in Goa. We are operating the ship between Mangalore to Jaigarh. Now, since the vessel is off-hired because of congestion of cargo in both the ports, so we had no other place to go. We cannot go and keep the vessel in Mangalore port nor Jaigarh port because Mangalore port was closed, and Jaigarh port is the private port, even that was closed. So anyway, our home port is Goa port, so we had to bring it, and especially in Rasai because we have our own workshop here. So obviously we'll bring the vessel to Goa. If she has come from outside India, from a country which is affected by coronavirus, then our government has given directions that 14 days from the date of leaving the last port of call where coronavirus is affected, from there 14 days are counted. Now this vessel has been operated in India. It is operated in India only, in Indian waters. Therefore, no such requirement is required of quarantining the vessel. However, for immigration purpose, we have contacted the police, marine police as well as the police department in charge, and we have told them, we have offered them that please you may get the health department people, check the crew on board. We are confident because we are providing all the protective equipments for our crew. At the same time, it is better that the health department checks them and clears them. Only after clearing them only we will be taking the crew out from the ship. Till such time, we have to keep them there on the ship itself. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.